Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. कित्या खातीर बीजेपी कित्या खातीर हाजे वेल्यान सुरवात करूया. बीजेपी जी आसा वेल ऑर्गनायज आसा, सामकी ऑर्गनायज बरी केल्ली आसा आनी ऑर्गनायजेशन सारकें आसत आनी रूट लेवलाचेर आसत जाल्यार सरकार कितें म्हणटा सरकाराची ज्यो योजना जे कितें आसा स्किमी कितें आसलें तें रूट लेवल पर्यंत पावूंक शकता आनी कार्यकर्ते तर रूट लेवल पर्यंत आसा ते लोकांचे घराणे आयकूंक शकता. हें एकच कारण आज बीजेपीक वचपाचें? ना ना तशें कारण ना आनी कितें आनी कसलें कारण ना. आनीक हें कारण म्हणजे कितें आसा तांकां काँग्रेसीचे आतां फुडारी जे जाल्यात तांकां आमची गरज ना. खंयच्याय निमित्त खंय जातात. फोंडेच्या बाबतीत जर आयले दोन प्रश्न. पहिली गजाल, तुम्ही आता भारतीय जनता पक्षा भितर वतकीर भारतीय जनता पक्ष विरुद्ध मोगो अशें स्वरूप फोंडे तालुक्याक आयला काय कितें? तशें कांय ना. भारतीय जनता पार्टी ह्या इलेक्शनाक फोंडे तालुक्याचे चारय मतदारसंघ जिखता. चारय मतदारसंघ. पयर म्हाका दिपक हेच उलटी सांगून गेला. तो सांगू हय, मागीर इतल्या वर्सांचो अनुभव तेचे पेक्षा म्हाका अनुभव चड आसा. फोंडेची चारय सीट निवडून येतली. फोंडा तालुका आता हातूंत भितर बाकीची तिनाचेर वाद जावपाक शकता. दोन सीट जी आसात, एक म्हळ्यार फोंडेची तुमची सीट, दुसरी म्हळ्यार मडकयची सीट. पयलीं मडकयचेर उलोवया. तुम्ही अशें म्हणटात की मडकय भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार जिखतलो ह्या खेपेक? डेफिनेटली कित्याक जिखूंक शकना. थंय कितें केल्लें आसा त्या उमेदवारान 20 वर्सांक